माझे नाव शर्मिला वेर्णेकर, सरपंच ऑफ मान्ना पंचायत शिवोली। आमचे जेन्ना आमी इलेक्ट जावन येयली तेन्ना आमकां मॅडमीन आमचे पॅनल फॉर्म केल्लेले 6 जाणांचे। प्रत्येक मेंबराक आमकां एक थोडे दीस एक 10 म्हयने अशे सगल्यांक आमकां हे दिल्ले टर्म दिल्लो आमकां सरपंच पदाचो, तशेंच डेप्युटी सरपंचाचो दिल्लो। आनी आमी जे ह्या पंचायतीन निवडून येयले उपरांत पयले जेन्ना हांव मिटिंगेक बसले सगळे जाण येयले, सगळे जाणांनी म्हाका वेलकम केले, सगळे जाले बिनविरोध निवडून येयलेले सरपंच म्हणून। गेल्या टेन्युअरानूय हांवें सरपंचाचें पद घेतलें लास्ट हेका, आनी पयलीं हांव पंच मेंबर म्हणून आसलेलें। आनी जी कामां म्हाजे कडेन जाता तितली कामां हांवें म्हाज्या हितूनच्यान हांवें बरी तरेन हांवें पार पडलेलीं आसा। सगळी जितली कामां जी म्हाजे कडेन जाता तितली कामां हांवें सगळी बरी जे कितें जालां हेंच्यांनी जे 5 मेंबर जे आमचे कडेन कॉन्फिडन्साचे नो कॉन्फिडन्स घातला पळय, तेंच्यांनी ते 5 मेंबर म्हणटा हांवें इनलिगॅलिटीज हेजेर एक्शन घेवंक ना म्हणटा। हांव तांकां मिडिया थ्रू फुडलो सरपंच जो आहा तो विलियम आसा, आनी ताका जे हे घेवपाक जे सरपंचाचें पद घेवपाक लागून ताका एक म्हयनो तरी जायो पडटा। आनी मॅडम म्हाका म्हणपा लागली, सरपंच म्हणपा लागली तांकां लास्ट जो मेंबर आहा ताका कमी टर्म मेळटा। म्हाका म्हणपा लागली सरपंच तूं जाता नाल्यार बेगीन रिजायन दिल्यार उपकारता। म्हणलें बरें ओके, म्हाका तशें कांय ना म्हणून सांगलें। हांवें गेलें आनी काल रिजायन दिवपाक गेला तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कोणीन तरी म्हाका एक फोटो धाडलो की तुजेर नो कॉन्फिडन्साचें हे लेटर घातला म्हणून, एप्लिकेशन केला म्हणून। ओके म्हणून सांगलें कांय प्रॉब्लम ना म्हाका। मागीर हांवें हे दिलें आनी येयल्या उपरांत जे हांवें तेंचें हें वाचलां पळय तेंच्यांनी इनलिगॅलिटीचेर घातलां। हांव तांकां सांगूंक सोदतां हांवें तेंच्या वॉर्डांनी ज्या वॉर्डांनी हांवें खंयच्या वॉर्डांनी पळय इनलिगॅलिटीज केला तेंच्यांनी आयच्या दिसा भितर प्रूव करून लेटर हाडून म्हाका पंचायतीन दिवचें की बाबा अमके अमके कडेन तुवें इनलिगॅलिटीज हांवें केल्या म्हणून। म्हाजे कडेन सद्या 10 दिसांचो म्हणजे 11 तारीख बसून हांव सरपंच म्हणून अजुनूय आसा। 11 तारीखाच्या पयलीं हांव हेजे तेंच्यांनी जर हाडून म्हाजे कडेन इनलिगॅलिटीज केला म्हणटा न्हू, ते हाडून जर म्हाजे कडेन जर ते आयच्या दिसा भितून जर ते हाडून जर म्हाजे कडेन पंचायतीन दिता नाल्यार तेजेर हांव एक्शन घेता। सेकंड पॉयंट तेंचो हा नो कॉन्फिडन्स। आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांव कामां करता म्हणटा। जेन्ना पळय 4th नायट मिटींग जाता पळय तेन्ना सगळे मेंबर थंयसर प्रेजेंट आसता। तेंच्या शिवाय जी पळय अजेंडाची जी एप्लिकेशनां येता पळय तेंच्या शिवाय ती आमी फुडें व्हरना। प्रत्येक मेंबर सांगता जो बाबा हें जर हेजेर ह्या एप्लिकेशनाचेर एक्शन घेवंक जाय नाल्यार एक्शन म्हणून बरयता आमी तेजेर सायड इन्स्पेक्शन म्हणून बरयता आनी त्या मेंबराचे सकयल आमी एक हें घालता म्हणजे हें प्रपोज अमक्या मेंबरान केला म्हणून आनी सेकंडार घालता। सेकंड थिंग ते जर तर एखादो जर मेंबर जर पंचायतीन येयना त्या मिटिंगेक जर एबसेंट आसा नाल्यार ते सेक्रेटरीक आमी सांगता की सेक्रेटरी ह्या मेंबराक तूं इन्फॉर्म कर तुजें अमकें एप्लिकेशन हांगा येयलेलें आसा बाबा ह्या हेजेर कितें करपाचें तें। जर तर तो इश्यू म्हणटा नाल्यार इश्यू म्हणून घाल आनी दी, ना नाल्यार ते रिजेक्ट कर म्हणटा नाल्यार रिजेक्ट करता, होल्ड कर म्हणटा नाल्यार होल्ड करता, तेजेर जर एक्शन घेव म्हणटा, सायड इन्स्पेक्शन मागता नाल्यार सायड इन्स्पेक्शन मागता। हे प्रत्येक काम जे आहा ते हांवें बरे तरेन सामकें सरपंच म्हणून घेतल्या उपरांत हांची सगळ्या वॉर्डांनी जी कामां आसा ती प्रत्येकाची काम केल्या शिवाय केन्नाच रावूंक ना।